Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. निश्चितच म्हापसा डेव्हलपमेंट म्हापसा शहराच्या विकासा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीन जो प्रवेश केलो खरोखरूच हांव तांचें अभिनंदन करता आनी येता त्या इलेक्शनाक आमी बार्देशांत खूब मोठ्या प्रमाणात बहुमत यश हे आमकां मेळटलें हाची अपेक्षा करता. आणि प्रकाश बिशेट तांच्यानी आमी उत्तर दिलें ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयल्लें आसा की आपूण BJPन येता आनी ते आयले विथआउट एनी एक्सपेक्टेशन. एक बऱ्या तरेचें काम करपी म्हणून तांकां निवडून दिलें आनी तांकां दिसलें की आज गोंया भितर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. गोंयचो विकास ज्या तरेन करपाक जाय, आमकां ज्या तरेन म्हापशेचो विकास करपाक जाय, तर तांकांय लक्षांत आयलें की बरें पॅनल जर आमी एकठांय येवन जर जाले आसत जाल्यार बरें काम जावपाक शकता. त्या दृश्टीन तांच्यांनी आपलो वैयक्तीक स्वार्थ न दवरता म्हापसा एज अ होल हें बरें जावचें म्हणून तांच्यांनी आज पार्टी भितर प्रवेश केलो. हांव BJPन मेन जॉयन जाला मेन म्हाजो हें आसा की काम करपाक. मेन BJPच्या ग्रास रूट लेवल कशें काम करता कित्याक आय एम फ्रेश इन टू पॉलिटिक्स. आमचं एक्सपेक्टेशन आणि काहीच नाही आहे, म्हणजे ओव्हरऑल आम्ही डिमांड पण काही नाही केला आणि फक्त डिमांड आहे तो आमच्या वॉर्डचा डेव्हलपमेंट. गोवा फॉरवर्डाच्या किरण कांदोळकरान आरोलकर भावांचो प्रचार केल्लो. दोगूय घातकी म्हण कांदोळकराक तिडक. आल्दोनकारांचे सायडीक सून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सायडीक सून ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या कृत्याचो निषेध करता म्हापसा कावन्सिलाचे 7 वॉर्ड नंबर 7 आणि 8 आणि त्यांच्या वांगडा बाकीचे म्हणजे 7 आणि 8 हांव कित्याक म्हणटा हे दोनूय आल्दोनान पडटा आणि दोनूय आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडलेले असलेल्या कारणान लोकांनी ग्लेन हटाव मोहिमे अंतर्गत थंयसरल्या भारतीय जनता पार्टीचे कावन्सिलर जे बसलेले जे कॅन्डिडेट आसले आमी लोकांक आव्हान केल्ले की हे फावटी ग्लेनाक घरा धाडया, हे फावटी ह्या कावन्सिलरांक घरा धाडया किंवा कॅन्डिडेटांक BJPच्या घरा धाडया आणि येणाऱ्या काळान जे इलेक्शन 5-6 महिन्याचेर आहा तेन्ना ग्लेन हटाव मोहीम ही हेच्या अंतर्गत आमी काम करया. आमदार जोशुआन एंट्री सुवाळ्याक कुस मारली आणि अर्दवरा भितर तो GSIDCच्या बसकेक पावलो. आमदार बेजार का म्हणून विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा तशें कांय ना. जोशुआ नाराज नाही ना, कारण इकडच्या मीटिंगला होता तिकडे आला नाही तो. थोडी तब्येत चेंज होती म्हणून डायरेक्टली काही चिंता नाही, उद्या तोच असणार आहे. ही वेळ दिसत आहे हीच ते डिटेल. 27 मायाक नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाची वेचणूक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.